दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारपी बायोमिथेशन प्रकल्प पुराय जावपाचे वाटेर आसा। सुमार 2 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प बांधतात। फाटल्या वर्साच्यान ह्या प्रकल्पाचे काम हातान घेतला। ह्या प्रकल्पान ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करतले, ताचे पासून कोयर प्रकल्पाक लागपी लायट आनी गॅसीची निर्मिती जातली, अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचो नगरसेवक विजय कुमार नाटेकारान दिली। नमस्कार। हांगा लाखेरे आमचो दिवचले नगरपालिकेचो लाखेरे गांवांत बायोमिथेनेशन प्लांट आमचो आतां रोखडेच फुडल्या म्हयन्यान चालू जाता। तेजी कॅपेसिटी आसा 5 टन, म्हणजे 5 टन ओलो कचरो एका दिसा तेजे रुपांतरण जातलें मिथेन गॅसीन, आनी मागीर त्या गॅसीचे आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले, आनी मागीर हांगासरली जी लायट आसा ती सगळी ह्या हेजेर वापरतले, आनी त्या सायडीक 5 टन कचऱ्याचे सारें जातलें, आनी ते आमी सारें विकतले। सद्या आमी 1 ते 1.5 टनाचे सारें डेली करता। तो आमचो ल्हान प्लांट आहा, हो 5 टनाचो आतां कॅपेसिटीचो हे आसा, आनी आमचे कडेन सादारणशी 4.5 टन बी अशी कचरो येता, ओलो कचरो। आनी हांगा खूब कॅटरर्स बी आसा, त्याच्या खातीर जी बाकीची आमची हेजी म्हणजे कोंबड्यांची वेस्ट सुद्दां सगळें जनरेट जातली, आनी कसल्याच हेजो वापर जातलो।